65व्या गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ मंगळारा पणजे कांपाल मैदानाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो हुबोवन जाली। गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाच्या नदरेंतल्यान गोंय सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। गोंयचे जीएसडीपी 33% जाल्यार जीडीपी 30%नी वाड जाल्या। गोंयचो शेतकी मळ घटमूट करपाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजणेचो लाव शेतकारां मेरेन पावयला। तशेंच गोंयांत 2050 मेरेन कार्बन विरयत करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। गोंय मुक्ती दिसा पुलीस, सुरक्षा रक्षक, उजो पालोवपी दळाचे जवान ह्या सगळ्या मळावेल्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कर्मचाऱ्यांक बरी कामगिरी केल्ल्या खातीर मुख्यमंत्री पदकां फावो जाल्यात। गोंय मुक्ती दिसा पुलीस, सुरक्षा रक्षक, उजो पालोवपी दळाचे जवान ह्या सगळ्या मळावेल्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कर्मचाऱ्यांक बरी कामगिरी केल्ल्या खातीर मुख्यमंत्री पदकां फावो जाल्यात। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक शिर्वीस दिवपाचे वळेरींतल्या उरिल्ल्या उमेदवारांक 26 जानेवारी पयलीं शिर्वीस दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ते गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक सर्व्हिस दिवपाचे वळेरींतल्या उरिल्ल्या उमेदवारांक 26 जानेवारी पयलीं सर्व्हिस दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ते गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले। गोंयांत सनबर्न हो डिसेंबराच्या 28, 29 आनी 30 तारखेकूच जातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। जर खंयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान सनबर्न 31 तारखेक जातलो अश्यो वावडी पातळायता जाल्यार पर्यटन खातें ताचेर खर कारवाय करतले अशेंय रोहनान ह्या वेळार स्पश्ट केलें। सरकारान तात्पुरती परवानगी दिल्ल्या सन्मानात कायदो आणि सुव्यवस्था पेड्ड्यार जावची न्ही म्हणून खासा समिती नेमल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांणी दिली। ही समिती सोमारा नेमल्या तातूंत जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो सदस्य सचिव, पुलीस अधीक्षक हांचो आस्पाव आसा। सन्मानात गुळे वखदांचो व्यवहार जावचो ना हाचे खातीर सगळी खबरदारी पुलीस खातें घेतले अशें नितीन वालसन हांणी स्पश्ट केलां।
गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दरेका तालुक्यात गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ व्हडा उमेदीन जाली. वाळपय आनी पर्ये मतदारसंघात आतां मेरेन पावणे 200 कोटींची कामां 20 खात्यांत केल्यात. आनीक 150 कोटींची कामां वाळपय आनी पर्ये मतदारसंघात जावपाची आसात. सोमारा 44 कोटी म्हणून अंडरग्राउंड केबलिंग घालपाचो बुन्यादी फातर घाला, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी वाळपय आयोजीत केल्ल्या सुवाळे वेळार सांगलें. तशेंच वाळपय मतदारसंघात खूब विकास कामां केल्यात अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलें. जाल्यार ग्रामीण वाठारांत बरी वीज पुरवण जावची ह्या हेतान मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा केल्ली. एका वर्सा भितर बरी वीज पुरवण पर्ये उपलब्ध जातली अशें आमदार देविया राणे हाणें स्पश्ट केलें. पेडणे पणजी वाया केरी ह्या मार्गान वचपी कदंबा बसीचो टायर कोरगांव सोमारा 11 वरांचेर पंक्चर जालो. बसीत प्रवाशांची बरीच गर्दी आशिल्ली. बसीत टुरिस्ट प्रवाशी आशिल्ले. हे टुरिस्टांचेरूय रस्त्यार गाडयांक हात दाखोवन लिफ्ट मागपाची वेळ आयली. कांय प्रवाशांनी चलत वचपाक पसंती केली. सांखळे शारात एक चोरयेची घडणूक मुखार आयल्या. चोरांनी दिसा उजवाडे एके बिल्डिंगेत घुसून 2 फ्लॅट फोडले आनी सुमार 6 लाखांचो म्हालवच फारायलो. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. गोयची सर्वांगीण उदरगत करपाची मोख सरकाराची आसा. आझादीच्या अमृत काळात महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 गजालींचेर काम करपाक जाय. केंद्रात आणि राज्य सरकाराच्या येवजण्यो सगळ्या मेरेन पावपाक शकले जाल्यार गोंय राज्य देशांत पयले राज्य म्हणून वळखतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सोमारा चिखले जॉगर्स पार्काच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. ह्या उक्तावणा वेळार पंचायत मंत्री माविन कुदिनो, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले.
मात तरी अक्कल असपाक जाय मरे अशा उतरांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पुलिशेक उजरावन काढले. मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीक गोंयच्या पत्रकारांक 100 मीटर पयस व्हरून दवरलें म्हणून मुख्यमंत्र्यान पुलीस अधिकाऱ्याचेर फोग काडलो. बाळ्ळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात मुळाव्यो साधन सुविधाच नात. सरकारान गरजेच्यो साधन सुविधा 15 जानेवारी मेरेन उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी आमदार एल्टन डिकॉस्टान केल्या. बाळ्ळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात मुळाव्यो साधन सुविधाच ना. सरकारान गरजेच्यो साधन सुविधा 15 जानेवारी मेरेन उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी आमदार एल्टन डिकॉस्टान केल्या. दाबोळे मांड्रे वाठारांत पेट्रोलियम घटकांनी तलावो बांय नाळे दूषित करपाक जापसालदार थारिल्ल्या जुवारी इंडियन ऑयल अदानी व्हेंचर लिमिटेड ह्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी पत्र आपल्या प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयाक तशेंच पेट्रोलियम मंत्रालयाक बरयला. फुडल्या 2 दिसांत कंपनी आड न्यायालयात याचिका लेगीत दाखल करतली अशी माहिती थळावी पंच नीलम नायक हिणें दिली. 25 दीस जाले तरी लेगीत कंपनीक हो प्रश्न सुटाव करपाक जमिल्लो ना म्हणून तिणें तिडक उक्तायली. अनुकंपा तत्वार 71 जाणांक जाल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या 28 भुरग्यांक सरकारी शिर्वीस बहाल जाल्यात. सोमारा एकूण 99 जाणांक सरकारी शिर्वीस आस्पावन घेतल्यात. सरकारी शिर्वीच्या नियुक्तीपत्राचे सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सचिवालयात वांटप केलें. अस्नोडच्या अष्टगंधा कंपनीन लोकांचे पैसे बुडयल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. फाटल्या 20 वर्सां सावन ह्या बँकेन लोक फिक्स डिपॉझिटाचेर पैसे भरताले. फुडल्या 2 म्हयन्यांत हे पैसे तांकां इंट्रस्टा सकट मेळपाचे आशिल्ले, मात आतां इंट्रस्ट सोडूनच घालात मुद्दल सुद्दां मेळप कुस्तार जाला अशें बँकेन दुडू इन्व्हेस्ट केल्ले लोक सांगतात. सर्वसामान्यांचे पैसे चोरी करपी मनशांचेर कारवाय जावची अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केल्या. हे विशीं सोमारा 103 डिपॉझिटरांनी जॉयंट कंप्लेंट दिवन इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेला कडेन कागाळ केल्या.
सहकार क्षेत्रांक भोव महत्वाचें योगदान दिल्ल्या खातीर गोंय राज्य सहकारी बँकेन सहकार पुरस्काराची घोषणा केल्या। गोंय सहकार रत्न, गोंय सहकार भूषण, गोंय राज्याची उत्कृष्ट सहकार संस्था, सहकार संस्थां खातीर उत्तेजनात पारितोषिक आणि सहकार क्षेत्रांत बरी कामगिरी करपी लोकांक हे पुरस्कार संस्था आणि वैयक्तीक पातळीचेर भेटयतले, अशें गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाईन सांगले। ह्या पुरस्कारां खातीर इत्सुकांनी आपले अर्ज धाडचे आनी पुरस्कारा बरोबर रोख रक्कम आणि पारितोषिकूय मेळटले, अशें फळदेसाईन सांगले। नेरूल वाठारांत एका बिल्डरान नगर नियोजन आणि पंचायत नेमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांदकाम केलां। बांदकाम केलां तें रस्त्याक तेंकून आसा। ह्या प्रकाराक लागून थळावे बरेच तिडकल्यात। आतां ह्या बेकायदेशीर बांदकामाचें काम बंद दवरचें म्हणून पंचायतीन आदेश दिला। पंचायतीक थळाव्यांचो प्रश्न सुटावो करपाक जायना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। पर्रा हे पर्यटन थळ हो गांव सैमान नटिल्लो उरचो तसोच नितळ रावचो ह्या हेतान पर्रा वाठारांतल्या लोकांनी एकठांय येवन पर्रा वाठाराची नितळसाण तशेंच रस्ते कुशीकच्या फुटपाथाची राखणी म्हणत रंगोवपाचें काम केलें। गोंय मुक्ती दिसाच्या फाटभुंयेर पर्रा पंचायतीन हो उपक्रम घडोवन हाडिल्लो। पयलेच खेपेक आयोजीत केल्ले खेलो इंडिया पॅरा गेम्साचो समारोप सुवाळो सोमाराक दिल्लीत जालो। ह्या पॅरा गेम्सांत 40 भांगरा पदकां, 39 रुप्या पदकां तशेंच 26 कांस्य पदकां सयत हरियाणा राज्यान सगळ्यांत बरी कामगिरी केली। 10 डिसेंबराक सुरवात जाल्ल्या ह्या सर्तीक देशभरांतल्या सुमार 1450 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। हरियाणा उपरांत उत्तर प्रदेश 25 भांगरा, 23 रुप्या आणि 14 कांस्य पदकां सयत एकूण 63 पदकां घेवन दुसऱ्या क्रमांकाचेर, तर तामिळनाडू 20 भांगरा, 8 रुपया आणि 14 कांस्य पदकां सयत गुण तक्त्यान तिसऱ्या क्रमांकाचेर तांणी सुवात मेळयली। दहावी नापास जाले तरी तुमकां भिवपाची गरज ना। एका वर्साचो ITI कोर्स पुराय करून तुमच्यांनी 10वी पास जावं येता। आयकून अजाप दिसतलें पूण ही गजाल खरी आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केल्या। दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर अप्रेंटिसशीप सक्तीची केल्या।
गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाकडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात आनी बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतलो अशी आस दवरता अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार शिक्षण मंत्री उलयताले। डिसेंबराक कासरवाडा बेतोळ्या बायपासा कुशीक थळावर रविदास गावडेची कूड मातयेत पुरिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ली। ही केस हिट अँड रनाची जावपाकूच शकना, रविदासाचो खूनूच जाला म्हणून ताचे घरचे ठाम आसात। पुलिसांनी हे प्रकरणाचो खोलायेन तपास करचो म्हणून रविदासाचे घरच्यांची मागणी आसा। फोंडे पुलिसांनी हे प्रकरण हिट अँड रन म्हणून नोंद केला। मडगांवात बेकायदेशीरपणान धंदो करपी पसरेकारांचेर जर 26 डिसेंबर मेरेन कारवाय करची ना जाल्यार मडगांव नगरपालिके सामकार येवन धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मडगांवच्या जागृत नागरिकांनी दिल्या। हे विशीं सोमारा नगराध्यक्षाची भेट घेवन खासा निवेदनूय ह्या नागरिकांनी भेटयला। मडगांवात बेकायदेशीरपणान बसपी पसरकारांकडल्यान नगरपालिकेक कांयच येणावळ मेळना, तशेंच हे पसरकार कोण तांची म्हायती लेगीत नगरपालिके कडेन ना असो आरोप ह्या वेळार भाजपाचो फुडारी शर्मद रायतुरकारांनी केली। भारत देशाक 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र करपाचो ध्येय साध्य करपा खातीर देशांतल्या तरणाट्यांक माय युवा भारत ह्या प्लॅटफॉर्मात सामील जावपाचो उलो केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी मारला। फाटल्या कांय वर्सांत संवसारीक मळार इतिहासीक कामगिरी करून देशाची नवी वळख निर्माण केल्ली आसा। देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पळयल्लें सपन पुराय करपाक देशाच्या नागरिकांनी ह्या प्लॅटफॉर्मात सामील जावन सहकार्य करचें अशें आवाहन मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केलां। पुणेच्या राजीव कला मंदिराची सामकीच बाबत स्थिती जाल्या। मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत सारक्यो नाशिल्ल्यान अंत्रूज मालातले कलेचे क्षेत्र आशिल्ले वास्तू कडेन दुर्लक्ष जावपाक लागला। प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवपाची मागणी कला मोग्यांनी केल्या।